मुळगांव परत एक फावट मायनिंग प्रस्न पेटला. थळावे लोक आक्रमक जाल्ल्यान फाटल्या 3 दिसांच्यान मायनिंग बंद आसा. आमचे मुखेल प्रस्न सुटावे जायना तो मेरेन मायनिंग सुरू करपाक दिवचे नात अशी शिटकावणी ह्या लोकांनी दिल्या. असो आयज पर्यंत कांयच येवंक ना. आमच्या इतल्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी एवरी टायम आमची मिटींग जाली काय 2-3 दिसांनी डेप्युटी कलेक्टराची ट्रान्सफर जाता. अशें आतां आमी कांयच न्हू म्हटल्यार 13 मिटिंग्यो जाल्यो. एक नॉर्थ गोवा कलेक्टर मिटींग जाली पण भितरसून आउटपूट म्हणटा तो आजून पर्यंत आमकां आमच्या फेवरान कांयच येवंक ना. आमी आयज 2 पॉयंट आमी घेवन झगडटा. फक्त आमकां एक डिमार्केशन आनी दुसरी नायट शिफ्ट आमकां कायमची बंद जावंक जाय जेणे करून आमचे भुरगे लोक सुशागाद न्हिदा सारके. आनी सावंड पोल्युशना पासून आतां एग्जामी आसा 10वेच्यो परत दुसरी आतां एग्जाम येवपाच्यो भुरग्यांच्यो तेंचेर कितलो इफेक्ट जाता. तांकां सांगलें आमी 2 दीस येवन तुमी देवळान रावा आनी आयका तुमचो सावंड. तो बजर रिवर्स घेता मशिनरी बीन न्हू तेजो आवाज येता न्हू तो डायरेक्ट ते सायडीन 200-300 मिटराचेर हे येता. तो 300 मिटरां म्हणूं नाका 1 किलोमिटराच्या भायर पावता आवाज. आनी जेणे करून जम म्हणटा ती सारकी आमकां गांवकरवाड्याच्या लोकांक म्हणटा ती कशीच सारकी जम मेळना. आमी आतां करपाचें कितें. आमी सगळ्या कडेन आतां CMA पर्यंत आमी आमचे हे दिल्ले आसा वचोन सुद्दां येयले पण हेजेर दखल म्हणटा ती कांयच घेना. म्हणून आयज लोक आमचे चवताळलेले आसा आनी जो पर्यंत आमचे इशू हे सॉर्ट आवट जायना तो पर्यंत मायनिंग ऑपरेशन बंद कायमचे डे नायट दोनूय बंद करपाचे अशें आमी ठाम निर्णय घेतलेलो आसा. आनी त्या निर्णयाचेर आमकां विलेजरान सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. सकाळी मागीर डेप्युटी कलेक्टरांचो मेसेज येयली की PI आनी डेप्युटी कलेक्टर हो मुळगांवचे इन्स्पेक्शन करपाक मायनीर येवपाचे आहा तेन्ना तुमी हजर रावचे. त्या प्रमाणे आमचे गांवचे सगळे पंचायत मंडळ म्हूण कमिटी म्हूण सगळे हजर आसल्यो. आयज आमी कलेक्टराक जी खरी वस्तुस्थिती आहा ती कलेक्टराक दाखयल्ली आसा आनी कलेक्टरान ते स्वता पळयल्ले आसा. आमचे जे कितें इतले दीस आमी बोवाळ घालताले की आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा गांवचे प्रॉब्लम आसा गांवच्या अस्तित्वाचे जे प्रॉब्लम आसा हे आमी जे आयज बोवाळ घालतले तर आयज कलेक्टरान फिजिकली येवन पळयल्ले आसा आनी तेणी तांकां इन्स्ट्रक्शनूय दिल्ले आसा कंपनी. आज मेरेन जे कंपनीन आमकां एश्युरन्स दिले पण ते एश्युरन्साचेर ते कांय फळ थरोंक ना. तेंच्यांनी जे कितें सांगलेलें त्या पद्दतीन करूंक ना म्हणून आयज आमकां मायनीर वयर येवचें पडलें. आनी जे आमचे मेन प्रश्न आहा ते आयज 3:30 डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग आसा ऑफिसान तेन्ना ते मेन प्रश्न आसा हे आमी जे आमचे सेकंडरी कितें आहले शेताचे तळ्याचे जे आनीक कितें आहले पळय ते आमी कलेक्टराक सगळे सांगलेले आसा. कलेक्टरान ते नोट केल्ले आसा. सांजे जे मिटींग आसा ही सांजची आमची 3:30 कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा. आनी मेन जे आमचे प्रश्न आहा जी लीज म्हणा जावं घरां म्हणा देवळां बिवळां ती लिजान येयल्ली आसा बफर झोन म्हणा किंवा नायट शिफ्ट म्हणा हेजेर डिस्कशन आमी सांजे करता. आनी आतांच हांव तुमकां सांगता जे आमचे 2021 प्रमाणे जो बफर झोन आमी सर्वे प्लानाचेर बफर झोन जो दाखयल्लो आसा त्या प्रमाणे आमी ठाम आसा त्या मताचेर. दुसरी नायट शिफ्ट ही कॅन्सल जावची हेजेर आमी ठाम आसा. आनी जो पर्यंत हे प्रश्न आमचे सॉल्व जायना तो पर्यंत मायनींग एक्टिविटी इन मुळगांव जे आसा ऑपरेशन ते सगळे बंद आसतले आनी बंद दवरतले. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत.